Immanuel, Immanuel, आमचे मोदेत देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदेत देवून तुये. Sasnang zanwai givun tuye, sogle zagyar galum tuye. Sasnang zanwai givun tuye, sogle zagyar galum tuye. Immanuel, Immanuel, amche modet devun tuye. Immanuel, Immanuel, amche modet devun tuye. आजच्या मिसांत आमी संपलेल्या सांतान आनी गांधीना फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत मागुया. देवाच्या जिवनपणाची भागीदार तांकां कर म्हूण तांचे पासत मागुया. आयज आपलो वाडदीस समोर उमता पेद्रू व्हॅल्यू ताच्या जिविताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगा भाव भयणीनो, आमी भावार्थी. भावार्थ देवाचें फुकट देणें आमकां. हें भावार्थाचें देणें घेवन आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता. भावार्थ उचारता, भावार्थ जियेता आनी भावार्थ परगडटा. आमी उचारलेलो भावार्थ सदांच धीर सांबाळूंक आनी भावार्थाची थिरायेन आमची प्रार्थना करूंक आनी जिवीत सारूंक आमकां भावार्थान बोर म्हूण ह्या मिसान मागुया. हुस्कोत जाल्ल्यान आमी थोडी पावटी आमकां दुबाव येतात. आमचे प्रश्नांक फुडो करूंक अवघड लागता. असलेय घडीतांनी भावार्थाक धीर आमकां रावपाक जेजू आपयता. आमची हुस्कोताय ओळखून देवाची काकुती उलो मारूया. हांव पत्की सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उत्सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवाचो भगवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदविदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे मागणे तुजे मुखार चोडूं. तुजो एकलोच पूत मनीस जालो. हो बडो व्हरतो गूट समोर आमच्याक नितळ निर्मळ काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमी पावशें कोर. हे आमी मागता
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता सस्तेच्या सुस्नांग आमेन. एझेकियल प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोणे आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाड जमीन संतोसां आनी फुलूं, कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं, ती संतोस बरीत जावं आनी आनंदान भरून गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. तोकलेले आत गोट कोरात, तीर कोरात, कोडकोडटलीं दोंपरां, भिवकुऱ्या काळजांक मुणात, धीर घेयात, भिवूं नाकात. हो पोडे तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उकडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोसान गायतल्यो. कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता, कोरपल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोरडी जमीन एक तोडें जाता, तांदलेले बुकेचो तांदतले भुंयचो जातात उदकाच्यो जोरी. जुंय कोल्यांच्यो दोली आसली, तुंय उबजोतली बेटो आनी ल्यो. तांतल्यान कोश्टवतल्यांक नासलोलो एक राज मारूक वेतलो. ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली. मेळी मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिना आनी वाट नोको आसलेलीं पोरयां त्या रस्त्यार वाट चुकची ना. तुंय शिव आचचें ना, रानवटी जनावरां तेवटेन फिरची ना, पूण फकत सोडवण मेवलेलीं त्या रस्त्यार चलतलीं. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्या तींच परत येतलीं. संतोसाचे उल्हास सोडून तीं सियोनांत येतलीं. तांच्या मुखामोडार सदांच कुशालकाय रोसतली. संतोस आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन ना जातलें. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडूकार. आमचो जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. म्हणया आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर सांगता तेंची दिवन आयकोता. कोरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार ताण तांचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. नीत चलून येतली ताचे मुखार. तांच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. उद्गार. Soy sorbe svora
पोडे येता राजा मनशा कुडाचो दोनी आमच्या गुलामपणाचे जू तो काडून उडयतलो. Soisor mismora, soisor mismora, soisor mismora, soisor mismora. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजू बसून शिकवण दितालो आनी गालिल्याच्या एका जुद्याच्या गांवांतल्या आनी जेरुजाल्यांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसले. आनी पिडेस्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती तांचे सोबे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक हांतुनार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडूंक तांच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नळे काडून हांतरुणा सयत ताका मोदेकोत जेजू मुखार दवरलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, मनशा तुजीं पातकां तुका भोगसली. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देव निंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? तुजीं पातकां तुका भोगसली वो वूट आनी चोल हांतलें खंयचें म्हणूंक ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पद बी आसा म्हूण तांकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें हांतरून घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या वजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें हांतून घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थोटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन भरोन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. म्हजे मुखार भाव भयणो, आमकां जायते फावटी आमची इश्ट मित्रां, घरचीं, शेजारी दानां दितात. कसलोय समारंभ जाता तेन्ना आपली खुशालकाय आमचे सोबेती वांटतात दानां दिवन. आनी दानां घेतलोय खुशाल जाता, उदीक देण्यांनी आनी वस्तूंनी वाडटा. भावार्थ एक फुकट देवा गेलें देणें. Faith is assurance of the things we await for and proof of the things unseen. भावार्थ आमी रावता त्या वस्तूंची खात्री आनी पळोवंक ना त्या वस्तूंचो पुरावो. देवाक आमी आमच्या सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना.
पूण सगळे आजीर आसा आमचे नदरे मुखार संवसारांत तितलें देवान रचलां. देवाक सुरवात ना आनी शेवट ना. तो सदांच आसलो, आसा आनी आसतलो. आमी नासल्याव आयज आसां जाल्यार देवान आमकां रचल्यात आनी जिविता देणें दिलां. तर देवाक आमी सदांच उपकारी जावया. देव आमचो दितलो देव. दिता, खुशाल दादोशी दवरता, आमकां राखता, सांबाळटा आनी आमच्या आदाराक पावता. तो आरकार एक धोलोलो मनीस. ताच्यान चलूंक भोवंक जायना. जेजू आयला आसा म्हूण तो आयकोता, पूण कसो वेतलो. त्या आरकाराशी जेजू पावता तेन्ना ताका म्हणटा, उठ आनी चल. जशी आवय भुरग्याक शाळेक वचपा खातीर सकाळची उठयता आनी जागयता आनी तयार करता, तसो जेजू ताका उठयता आनी तो उठ्ठा, जेजूची उतरां आयकून आनी चलूंक लागता. फुडें तेणी सगळीं अजाप जाली, हें आनी कितें अशें म्हणूंक लागली. तर जेजू देवागेलो पूत, जेजू देव, जेजू सर पदवेदार, जेजू रोसणार, सांबाळणार आनी आमकां जिवीत दिनार. तर देवागेलें देणें आमी उपकारी मनान घेवया जिविताचेर. देवाचें आजीरपण सदांच बगुया. भक्तीपणी देवाक ओळखुया. भक्तीन ताचें आजीरपण मानून घेवया आनी भक्ती वरवीं ताका वाखाणूंक दिन वासूंक आनी जिवितांतल्यान ताचें आजीरपण भोगूंक आमकां सदांच जागृत आयती वावरतान भरलेली कर म्हूण हे मिसाल मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन गावया. देणी आमची, C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उडो आल्तार हाडटा, दाखाचो रोज समोर विता, आमचें सुख दूख सोरबेटोयता, मादुर्गे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां भरतून तो मेळटलो, जेजू आमचें काळजातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद वेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें वचण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे बरी धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासलोलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सबदाल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dovaraco सर्वेस्वर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून सजूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco Gudborgo tuja. Gesù bello, Gesù ci mozala, Gesù novia dolor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सदभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर ती काप्रिती मोगान वाडय. पुनर्शणपणाचो वरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोटचडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मेली देवाची मायज सांगती बागेन सुसेती सोपोती बागेन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुझी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आहा तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ले मागणी ह्या वेळार आमी म्हणटना आमचो भावार्थ वाडय म्हूण भावार्थ उच्चारूंक पुरगुटूंक आमकां उर्बेवंत भावार्थान भर म्हूण मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या आसूगाक आनी आमच्या सरदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां. उडोवंक दिसता उंडो चाकूंक लागता सोरो पूण जेजू आपल्या मासा रोगतान बदलून वाटसऱ्यांचो सांगाती जाता आनी आमकां दिता आपणाक. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुबागी सगळ्या तुवें म्हजें कितें म्हाका पळोवना म्हज्या एकाच उतरान म्हाका बोलाकी. सोम्या जेजू ये जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D30 568 D38 पेज 68. सोम्या जेजू येदुये आमच्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मुरीसाय सासणांक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे विराट कोचे. सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावुगे.
पाखरारू बंदिसी मोडलोय आमची बाका काढून उडयताय शांती तुझी आमकां म्हणटाय सोम्या जेजू येतुये आमच्या कारजान रावुगे सोम्या जेजू येतुये आमच्या कारजान रावुगे प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाई आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मोदे आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोत विदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार शेवटाक आमी गायन गावुया. थारका ये बेगी बेगी जी 16 पान 106 G16 पेज 106. थारका ये बेगी बेगी मोडवावेली उतुची तारका ये बेगी बेगी मोडवावेली उतुची खडगा तुली काढू कामगा उजवाडा तू हाडू कामगा आमची बाका उतरून आलतो सासणीक